आता खबरो विस्तारान। गोवा शिपयार्ड कंपनी कडेन दोबरातान फायद्यान पयसो प्रॉफिट आसा, मात कामगारांचो पगार अजून वाडिल्लो ना। चार्टर डिमांड सेटल करचो म्हण मागणी करपाक बिरेस्तारा शिपयार्डाच्या कामगारांची बसका जाली। लोवस्ट कॅटेगरी कामगारांचो पगार वाडोवचो म्हण कामगारांची मागणी आसा, ना तर हाच्या आड आवाज काडपाची शिटकावणी कामगारांनी कंपनीक दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। कित्याक कंपनीचे प्रॉफिट्स आयज भरपूर वाडलेले आहा। आमची कंपनी प्रॉफिट मेकिंग आहा, नवरत्न कंपनी आहा आणि ऑर्डर पोजिशन आयज आमची कंपनी कडेन इतले आहा की गोंयान पासून इतले पळय इन्वेस्टमेंट आयज पासून येवंक ना, त्याच्या दोबरादान 36,000 करोडांचे ऑर्डर पोजिशन आमच्या कंपनीचे आहा। अंडर दीस सर्कमस्टन्सीस आमच्या कामगारांक हक्क आहा एक बरो वेज सेटलमेंट करून घेवपाचो, एक बरें रिविजन। कित्याक आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आहा म्हारगाय वाडलेली आहा, आतां GST लागलेली आहा, 18% GST आमी फारीक करता, ती तर नेगेटीव करतले जाल्यार आमचो पगारूय वाडत जावपा जाय। आयज मॅनेजमेंटान पळय ते चमच्या युनियनाक घेवन पळय ते ऑफर दिल्या ती साम चुकीच्या। 12% पासून आमचो पगार वाडना तेजेर, आनी 3,000, 4,000, 5,000 अशें आमकां ते अलावन्स दिवपाक भोंवता। जेन्ना ऑफिसरांक 35% म्हणजे 40% त्यांचो पगार वाड जाला, 35% अलावन्साचेर वाडल्या, त्यांचे अलावन्स 10,000, 15,000 अशें वाडलेले आहा। जाल्यार आमचेर हो अन्याय कित्याक अशें यार्डान बोर्ड पडलेलो आहा। वर्कर्सांची मिटींग घेतलेली, जनरल बॉडी मिटींग घेतलेली, कित्याक आमचे चार्टर डिमांड पेंडींग आहा। सो आमकां जाय की मॅनेजमेंटान जाता तितले बेगीन आमकां आपोवन आमचो चार्टर डिमांड सेटल करपाक जाय। आनी आयचे मिटिंगेन आमी डिसिजन घेतलां की ते मिनिमम वर्कराक मिनिमम वेज 21,000 आसपाक जाय आनी फिटमेंट 25% आसपाक जाय आनी अलावन्सीस 35% ऑफ द रिवायज बेजीक पे आसपाक जाय। आतां खूब तेंप जालो, 1-2 वर्सां जालीं आमी मॅनेजमेंटा कडेन लेटर केल्लें कितें आमकां डिस्कशनाक आपय म्हूण, अजून मॅनेजमेंटान डिस्कशनाक आपोवंक ना। आनी गोवा शिपयार्ड कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आनी तांकां पगार वाड दिवपाक जाता, पूण आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार लोएस्ट कॅटेगरी वर्करांक मिनिमम वेजा परस कमी पगार मेळटा। सो हें सिट्युएशन एक्सेप्टेबल ना। येदे व्हडली गोवा शिपयार्ड कंपनी पूण पेमेंट मिनिमम वेजा परस कमी लोएस्ट कॅटेगरी वर्कराक। सो आमकां जाय की ताबडतोब मॅनेजमेंटान डिस्कशन करून हो वेज सेटलमेंट सेटल करपाक जाय। आनी जर करिना आमी ऑलरेडी आयची जनरल बॉडी मिटिंगेन डिसिजन घेतले, आमी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कितें तरी एक्शन घेतले जर मॅनेजमेंट डिसिजन घेना ताबडतोब।